संदर्भ वा गणित हांगासर घडत तर कितली जाणां आमी धांवतले कितली जाणां आमी भितर रावतले थोडी रावचे आजगे भितर खंय मणी जीव वाचयतल्या म्हणून कशेपणी म्हणून फटाफटा उठून धांवतल्या भोवशा जीव मात उरतलो हांगा भाव भयणीनो थोड्या वर्सां आदीं त्या एका दिसा रशियांत अंडरग्रावंड बिल्डिंगांत म्हणजे अंडरग्रावंड हॉलांत मागण्या जमा चलताली जायतो लोक थंयसर त्या मागण्या जमतीक आसलो आनी अशे मागणे आसता आसता रशियाचे सोजेर थंयसर हात्यारां घेवन भितर सरतात मागण्या सालांत दारां ते दामतात आनी थंयसर लोकांक उलोवन सांगतात तुमचे पैकी जर तर कोणाक क्रिस्ता खातीर मरोंक जाय क्रिस्ता खातीर रगत वारोवंक जाय वा क्रिस्ता खातीर बावार्थाक साक्ष दिवंक जाय तांणी मात्र हांगासर भितर रावयेत उरल्यांनी तुमची तुमची वाट पळोवन भायर वचेत तुमचे खातीर तुमचे मदें जे कोण क्रिस्ता खातीर झुजोवंक क्रिस्ता खातीर रगत वारोवंक क्रिस्ताक साक्ष दिवंक रावोंक जाय तांणी रावयेत उरल्यांनी भायर वचेत आनी अशी तांणी दारां उगडलीं आनी अजा पडले बरी 80% लोक धांवोन धांवय भायर गेलो आनी फकत उरलो लागी लागी 20% लोक 20%. परत तांणी दारां धांपलीं भायर वचचे कडेन वचून जालें आनी थोडो लोक मात थंयसर धैर्यान बसून आसलो भियान न्ही आनी तांकां पळोवन ते सोजेर म्हणाले तुमी जाल्यार निजायकी खरे क्रिस्तांव क्रिस्ता खातीर रगत वारोवंक क्रिस्ता खातीर मरोवंक तुमी तयार आसात त्या देखून तुमी हांगासर फाटीं रावल्यात शाबासकी तुमकां तुमी जाल्यार क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार आनी ह्या मुखांत हांगा रावल्या मुखार तुमी तें रुजू केलें त्या देखून शाबासकी तुमकां तुमचे मागणे तुमी मुखार व्हरा जे कोण धांवल्यात पळय ती क्रिस्तांवाची फाटलावदार न्ही ती क्रिस्तांव न्ही खरी क्रिस्तांव जाल्यार ती हांगासर रावती आनी क्रिस्ताक आमी साक्ष दिता मरोंक तरी तयार म्हणून हांगासर रावती बगाळ भाव भयणीनो असलेच आनी असलो एक सन्निवेश आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलो इस्रायलांत दुसऱ्या शतमानांत क्रिस्ता पूर्व जेजू येवच्या दुसऱ्या शतमानांत थंयसर अंतियोकस एपिफानस म्हणलो एक क्रूर राय राजवडकी सुलो मुखार येता तो ग्रीक असो अनबावार्थी आनी जायते अनबावार्थी रायांक घेवन तांचो सपोर्ट वा तांचो आदार घेवन इस्रायल लोकांक कशेपणी लगड काडूंक जाय तांकां तांच्या बावार्थांतल्यान मेकळें करूंक जाय म्हणून ताचें पंथावन आनी अशें उक्त्यान तो सांगता तुमी तुमचो जावं उजव्याक जावं दाव्याक खंडीत वेचे नाव म्हणजे इतल्या धैर्यान बावार्थ तो सांगता की आमी रायाक भियेना आमची समर्थ आमी पळतले उजव्याक जावं दाव्याक जावं कितेंच आमी करचें ना घट रावतले तशेंच ताणें केलें आनी निमाणें तो ताचे भाव आनी ताच्या भुरग्यां सांगाता कुटुंबा सांगाता आनी जायत्या ताच्या सांगाता आसलेल्या भावार्थी जुदेवांक घेवन आराण्याक पळोवन वता आनी थंयसर देव तांकां राखून व्हरता सांबाळून व्हरता पूण आमचे पैकी थोडी वारें आयिल्ले कडेन सत्री धरची आसात अंचिला इंचिला इसी न्ही तशी न्ही आमकां कितें फायद्याचें तें करूंक आमी तयार आसा थोडे फाटी कॉम्प्रमायज विथ द फेथ थोडे फाटी आज इगर्जे घेवचे तर थोडी फाल्यां दिवळाक परवां बोटां कडचे बल्ब मेन ब्लॅक मॅजीक असल्या ती आत घालची आसात म्हणजे इशी ना तशी ना खंयचें जायतें ना मगळ भाव भयणीनो आमी भावार्थांत जल्मल्या भावार्थी कुटुंबांत आमी जल्मल्ल्या
त्या बावार्थांत वाडोवंक त्या बावार्थाक साक्ष दिवंक म्हणजे क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आज आमची पयले वचप म्हाका आपवणें दिता. ताका करून दिसपट्ट्या जिवितांत खंडीत जावन कश्ट पिडा शिडा आमच्या बावार्थाची परीक्षा खंडीत जावन दिसपट्टे जावनूच जातली. पण ह्या बावार्थच्या परीक्षेन आमी उत्तीर्ण जावंक जाय, पास जावंक जाय. सदांच क्रिस्ताक वेग मारचे, क्रिस्ताच्या बगलेर आमी रावचे. सांब पावलो म्हणालो कितेंय जावं कोणीय जावं आपूण क्रिस्त संगी रावतलो, कित्याक क्रिस्त म्हजे बगलेक आसा आनी हांव क्रिस्ता बगलेक रावतलो. ताका देखून सांब पावला भाशेन आनी येदोळूच हांवें तुमकां दिल्ल्या निदर्शना भाशेन परमेसरल्या तावन आमी आमच्या बावार्थाची उसाळणी करची दीस पडटें. त्या बावार्था प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करचे आनी उतरां करण्यांनी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक गरज पडल्यार आमचें जिवन वा रगत व्हरोंक की तयार रावया आनी ह्या दिशेन त्याच क्रिस्त तावन आदार मागया.